मिलिंद नायक सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात FIR दाखल कित्याक केल्लो ना हाची जाप विचारपाक महिला काँग्रेस आनी युवा काँग्रेसीचे वांगडी पणजे महिला पुलीस स्थानकार गेल्ले। संकल्प आमोणकर हांचो भाजप सरकारा कडल्यान छळ करप जाता म्हण काँग्रेस महिला मोर्चाची अध्यक्ष बिना नायक उलयल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। डिपार्टमेंटान तुमचे खंय आसूं प्रश्न तो ना। FIR कित्याक जावना, ऑफेन्स कित्याक रजिस्टर जावना, प्रश्न असो आसा की ह्या मॅटरान जेन्ना एक कोण लेडी जेन्ना संकल्प आमोणकराचेर कंप्लेंट काडलो 6 डिसेंबराक तेजेर तुमी इन्व्हेस्टिगेशन पासून चालू केलें आनी ह्या सेक्स स्कॅन्डलाक जेन्ना आमी तुमकां पुराव्या सकट जो तुम्ही व्हिडिओज तुमकां दिल्या, व्हॉट्सएप चॅट्स दिल्या, सगळे A to Z ऑडिओ रिकॉर्डिंग, व्हिडिओ रिकॉर्डिंग सगळं तुमकां मॅडम हा प्रश्न की सगळे हेच मागतात। एका बायलेवर अत्याचार झालेले आसा, तिका अबॉर्शन करपाक लावलेले आसा, तो आनी एक क्रायम आसा। सो हे सगळे असे क्रायम कितले दिवस तुम्ही चालू दितले जस्ट बिकॉज ही वॉज अ मिनिस्टर, जस्ट बिकॉज ही इज इन युअर पार्टी। आम्ही विचारपाक सोदता गव्हर्मेंटाक, प्रेझेंट गव्हर्मेंटाक, BJP गव्हर्मेंटाक की तुम्ही ॲक्शन कित्याक घेयना, कित्याक FIR लॉन्च करना। FIR आजच्या आज त्यांनी लॉन्च करपाक जाय आमकां। आजच्या आज त्यांनी FIR लॉन्च केला जाल्यार दे विल हॅव टू फेस द रिपरकशन्स। Madam, but that accused has not been filed the complaint still. That accused Complaint victim, filed. sorry, not victim has not been filed the complaint still. Victim has filed a complaint there. Yeah. And Sankalp, no. तेच म्हणता न्ही, पण त्यांनी त्याच्यावर ट्रान्सफर हांगा केली, गोंयाक केली आणि हांगा ते हरेसमेंट करपाक सुरवात केली त्यांनी। आणि आमचे हांगाचे सरकार, हांगाचे पोलीस गव्हर्मेंट, पोलीस सगळे निजलेले आसा, FIR सुद्धा फाईल करना। आणि आमच्या कार्यकर्त्याक उलटे म्हणटात न्ही, मराठी देर इज अ सेइंग इन मराठी, चोराच्या उलट्या बोंबा अशें जालेले आसा। ते खरे हे आसा ते कारणीभूत, तांकां ते सामके मेकळे आसा। आणि आमचे जे वर्कर्स आसा, आमचो जो वायस प्रेसिडेंट तांकां सगळ्यांक हरेसमेंट सुरू केलेली आसा। आणि पुलीस जो मिलिंद नायक ह्या एक इन्फ्लुएन्शियल मनीस ताका तुम्ही ह्या सेक्स स्कॅन्डलांतल्यान प्रोटेक्ट करपाक सोदता काय कितें? तुम्ही घोषणा दिता सरकार बेटी बचाव बेटी पढाओ आणि महिला सशक्तीकरणाची तुम्ही भाषा उलयता आणि प्रत्यक्षात जेन्ना महिलाचेर जेन्ना अत्याचार जाता तुम्ही एक साधी FIR पासून करून घेवपाक तयार ना। जेन्ना कंप्लेंट फायल करता पुलिसांचे कर्तव्य आशिल्लें की पयली FIR करपाची। सो FIR पासून ह्या केसीन जायना म्हणल्यार एक हो सरकार एक अत्याचारी मंत्री, बलात्कारी मंत्री हेका तुम्ही आज सपोर्ट करता, हेका तुम्ही आज प्रोटेक्शन दिता। सो हेजो पयले सुद्दां निशेध करता आणि आज आमी आतां महिला पुलीस स्टेशनाचेर हांगा आयल्या मागणी करपाक इमिजिएटली हांगा तुम्ही FIR करून घेया, नाल्यार आमकां कोर्टाक आमकां वचून कोर्टाची दारां आमकां धोडची पडटली आणि न्याय मागचो पडटलो।